नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. मेडिकल कावन्सील, गोवा मेडिकल कावन्सील हो सद्या वादाचो इश्यू जाला. दोतोरकी हें कशें प्रोफेशन आशिल्लें की त्या प्रोफेशनान जें कितें चलता भितर तें भायर येनाशिल्लें. पूण आतां ह्याय प्रोफेशनान तांच्या कावन्सिलांनी भितर ज्यो कितें घडणुको घडटात, विशेषतः राजकीय हस्तक्षेप जेन्ना जाता ताच्या विरुद्ध आवाज उठोवप ही एक स्वाभावीक प्रक्रिया आतां ती मेडिकल कावन्सिलांतले दोतोर करपाक लागल्यात. आनी त्याच विशयाचेर आमी चर्चा करतात, कारण ही चर्चा फकत दोतोरकीच्या प्रोफेशनाचेर उरना, ती ताच्या भायर येता आनी ती समाजा मुखार लोकां मुखार येवपाक जाय. इतल्या खातीर कारण मेडिकल कावन्सील हें लोकांक जबाबदार आसता. त्या कावन्सिलान कितें चलता, त्या कावन्सिलान उजू वागणूक जाता काय कितें, त्या कावन्सिलान राजकीय हस्तक्षेप जावन त्या कावन्सिलाच्या कामाचेर परिणाम जाता काय कितें, आनी एकूण दोतोरकी वेवसायाचेर परिणाम जावन समाजाक ते बाधिकार जावंक शकता काय कितें, हो तो म्हत्वाचो इश्यू आसा. आनी आमचे मदीं 3 मानेस्त दोतोर हांगा आसात. आमचे मदीं आसा दोतोर धनेश बाब वळवयकार, आमचे मदीं आसा दोतोर बुवाजी जे इंडियन मेडिकल कावन्सिलाचे एसोसिएशनाचे अध्यक्ष आसात. आमचे मदीं आसा दोतोर बबिता प्रभुदेसाय, ज्यो स्वता एक एक्टिविस्ट आसातच, पूण स्वता दोतोर म्हणून तांचे कांय कमिटमेंट्स आसात अशें हांव मानता. तर दोतोर धनेश वळवयकार हांचे कडल्यान आमी सुरू करया. धनेश वळवयकाराक लागून मेडिकल कावन्सिला संदर्भातले कांय प्रश्न लोकां मुखार आयले. दोतोर धनेश वळवयकार हे फाटल्या गोवा कावन्सिलाचे मेडिकल कावन्सिलाचे फाटले 2 टर्म मेंबर आशिल्ले आनी फाटल्या वेळार तांकां रिजायन जावचें पडलें. इतल्या खातीर विशय आशिल्लो मेडिकल कावन्सिलान जावपी राजकीय हस्तक्षेप. तो हस्तक्षेप असो जालो की हेल्थ मिनिस्टरान वशिलो लावन एका दोतोराक जाका एक्रेडिशन नाशिल्लें ताका एक्रेडिशन दिवन ताका फुडले तांकां कारभार करपाक मेळचो अशे तरेचो जेन्ना एक अशी घडणूक घडली, ताजे दोतोर वळवयकार हांणी आक्षेप घेतलो. त्या बैठकीन ते आक्षेप घेवन उठले. तांणी त्या संदर्भातली पत्रां लोकांक बरयलीं आनी आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता कांय म्हयन्या उपरांत ह्या इलेक्शना वेळार तुमी हो इश्यू केला. तर दोतोर तुमी म्हाका एक्सप्लेन करात ही घडणूक जाली कशी. पण दोतोराक 30 वरां क्रेडीट पॉयंट म्हणल्यार 30 वरांचो अभ्यास करचो पडटा 5 वर्सांक, आनी ते दाखोवचें पडटा की केला म्हणून हांवें अभ्यास, आनी तेच्या उपरांत रजिस्ट्रेशन रिन्यू जाता 5-5 वर्सांनी लायसन रिन्यू जाता. तर एका डॉक्टरा कडेन अशें कांयच पॉयंट नाशिल्ले, कांयच करूंक नाशिल्ले. आनी जेन्ना हो इंटरफिरन्स मिनिस्टराच्या ऑफिसा कडल्यान येता, मिनिस्टर सायन करून दुसऱ्या सकयल्या ऑफिसाक ऑर्डर दिता, त्या टायप कावन्सिला कडेन येता आनी कावन्सील प्रेसिडेंट आनी बाकीचे जे आमचे एक्रेडिशन गायडलायनचे हे करपी कमिटी आसा किंवा त्याचो चेअरमॅन आसा, ते हे लोक दिता हेका. म्हटल्यार ही एकदम नाइलाज ही सामकी लाजाणी हे जाली हांगसर आमच्या कावन्सिलाक. आनी हे मागीर 5-6 म्हयने अशेंच उरलें आनी तेच्या नंतर जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना ते वयर येयले. सो हाजो अर्थ असो की त्या दोतोराक जे कितें एक्रेडिशनाक लागपी गूण नाशिल्ले आनी हे गूण मेळटात तांचे कौशल्य वाडीच्या उपरांत. ते कौशल्य वाड करपाक तांकां कांय कॉन्फरन्सीस अटेंड करचे पडटात, तांकां कांय अभ्यास वर्ग अटेंड करचे पडटात. ते ताणें चिंतना आसतना मंत्राचे वशिलो लावन एक्रेडिशन मेळोवपाचो तो प्रयत्न करतालो. आनी हे हो जो पळय तुमी पळय बोवाळ केलो, तुमी निशेध केलो त्या बैठकीन, ताजे उपरांत ताका एक्रेडिशन मेळ्ळें ना न्ही. न्हू, ताच्या उपरांत एक 6 म्हयन्यान आनी तेच्या नंतर ताका एक्रेडिशन पयलीं मेळ्ळें आनी तेच्या नंतर ते मागीर कॅन्सल करपाचें म्हण ठरलें बैठक आसा पळय तेन्ना. पूण हांवें सांगिल्लें की आतां कॅन्सल केला, पूण हे कॅन्सल करून आमी परते मिनिस्टराक धाडपाक जाय, कारण त्या ऑफिसाक कळपाक जाय असो इंटरफियरन्स जायना म्हणून. जाल्यार हेजेर विरोध आशिल्लो, ते परते धाडपाक जाय म्हणून, कारण हांचे साटेलेटे आशिल्ले भितर, तेचेर वायटपण करपाक नाका आशिल्लें. चुकीची गोश्ट आसा. साटेलोटे म्हणले, साटेलोटे कोणाचे आशिल्ले? मेडिकल कावन्सिलान तर बरे लोक जिखून येवचे. ह्या कावन्सिलाचेर तुमी इलेक्शन घेतात, सो त्या कावन्सिलाचेर जे पळय कितें मेन पळय जी बॉडी आसा त्या बॉडीचेर जो कोण अध्यक्ष आसता न्ही, अध्यक्ष आनी बाकीचे लोक आसतात. सो साटेलोटे कोणाचे अध्यक्षाचे आशिल्ले? अध्यक्षा कडेन चड अधिकार आसता, जे पयलीं सगळे कावन्सिलाक घालिना. तुमी ऑब्जेक्शन घेतलें ते अशें की हो अध्यक्ष आसा तो गव्हर्मेंट सर्वंट, तो गोवा गव्हर्मेंटाच्या एडमिनिस्ट्रेशनांतलो एक मेंबर. ताका लागून तो मेंबर आशिल्ल्यान स्वाभावीकपणान सरकाराचे कडेन जे कितें सांगता तो तकली बागयता. हय, बरोबर, एकदम सारकें, एकदम बरोबर. हांव आतां दोतोर बुवाजी तुमचे कडेन वता. तुमी स्वता IMAचे गोंयचे अध्यक्ष. एक अध्यक्ष ह्या नात्यान एक लागणूक तुमचे कडेन आसा की गोंयच्या दोतोरांची देखरेख दवरपी, एक्रेडिशन दिवपी ताणें बाबा फाटल्या कांय वर्सांन बरे तरेन काम केलां काय ना. ह्या IMAचे अध्यक्ष ह्या नात्यान ही जी पळय कितें घडणूक घडल्या ही समाजा खातीर वायट, कारण अशे तरेची पॉलिटिकल इंटरफिरन्स बाकीच्या प्रोफेशनांनी बाकीच्या जाग्यार येता आमी पळयतात. पूण IMA आनी IMA परस कावन्सील हे एक मोठी संघटना
अशे तरेचो इंटरफियरन्स येवप तुमकां कितें दिसता? ह्या वर्साचो आयएमएचो अध्यक्ष हांव न्ही, दोतोर रुफीन म्हणून आसा. तुमी फाटल्या वर्सा आशिल्ले? हांव फाटल्या वर्सा आशिल्लो. हय. आनी एक्चुअली म्हाका ताजेरच उलोवपाक जाय, कारण खंयच्या संस्थे भितर किंवा खंयच्या सामाजीक जेन्ना एक संस्था आसता बदल हे आवश्यक आसता. आतां तुमी आयएमएचो उल्लेख केलो. आयएमएचो उल्लेख करतना म्हजें टेन्युअर 1 वर्साचें आशिल्लें. आतां तें दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन गेलें. हाजो एक फायदो कितें आसता, जी कांय टॅलंट म्हाजे कडेन आसना कदाचित ताजे कडेन आसूं शकता आनी नवे नवे विचार येवं शकतात. नवे नवे आमकां बरोबर तुम्ही म्हणते अशें की ती कार्यकारिणी सतत बदलपी आसपाक जाय. नवे विचार, नवे लोक येले की नवे विचार येतात. आता जर फाटलं जर तुम्ही कावन्सिलाचें जर पळयलें, लास्ट 2 टर्म, एक टर्माक 5 वर्सां आसतात, 10 वर्सां सेम कमिटी कार्यरत आसा. सो आनी 10 वर्साचो जर इवन वेबसायटीचेर गेले कांयच इन्फॉर्मेशन ना, अपडेशन म्हणटा तें कांय जावं नाशिल्लें. आणि हांव म्हळ्यार हाजो अर्थ असो की तीच कमिटी 10 वर्सां आशिल्ल्यान त्या कमिटीन एक शैथिल्य 5 वर्सां आशिल्ली ती कमिटी लास्ट, आनी एक कमिटी 5 वर्सां आसलेली. पण थोडे लोक तेतून आसले. हांव आसलो 10 वर्सां. पण फाटल्या 5 वर्सांत तो सांगता तशें वेबसायटीचेर कांयच दिसना, मिटींगूच जागना. एवरी 2 म्हयन्यांनी एक मिटींग जावची पडटा. कॉन्स्टिट्यूशन पळोवपाक जाय न्ही. कॉन्स्टिट्यूशन जी पळय कमिटी जाता तातूंत 5 इलेक्टेड मेंबर्स असतात. आणि हे 5 इलेक्टेड मेंबर्स कुड बी खंयचे म्हणजे प्रायव्हेट डॉक्टर्स एज वेल एज गव्हर्नमेंट डॉक्टर्स. पूण हांव इतलेंच म्हणटा की ह्या टोटल नंबर ऑफ द पीपल ऑन द काउन्सिल इज 11 जाणां. 11 जाणां तातूंत DHSचो डायरेक्टर आणि डीन आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, प्लस 3 कोऑप्टेड मेंबर्स बाय द गव्हर्नमेंट असता. इतले सगळे प्लस एक फॅकल्टी म्हणजे युनिव्हर्सिटी रिप्रेझेंटेटिव्ह हू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फॅकल्टी. म्हणटकीर ऑलरेडी तुमचे कडेन कितले गव्हर्नमेंटाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ते पळय तूं. ताजे भायर हांव कितें म्हणटा की ताजे भायर गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या ऑफिशियल्सांक वेन दे आर ऑलरेडी हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट तांकां कितें गरज आसता की बाबा तुम्ही काउन्सिलांक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतात ना, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतात ते 45. इलेक्शन हांव म्हणटा अशें तुमचे कितले मेंबर आसात? 3,100 काय कितें तरी आसा. 3,000. दोतोर म्हाका एक परत म्हाका मातशें एक्सप्लेन करात म्हाका आनी आमच्या पळोवप्यांक की हे तुमी म्हणल्यार आतां स्टुडंट्स जे आता पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट तांकां वोटिंग रायट आसता. हय हय, एकदा पास जालो पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट्साक वोटिंग रायट आसता. MBBS पास जालो, इंटर्नशिप कंप्लीट जाली, तांच्या हातान आसता. पण हे रेजिडेंट डॉक्टर आसता आनी थंय काम करतात हांगा गोवा मेडिकल कॉलेजीन. आनी आजकाल दोतोराचे सगळ्यो फ्लिम्सी केसी म्हणजे साद्यो केसी सुद्धा येता. जर बऱ्यो केसीस येयल्यो जाल्यार त्यो काउन्सिलाचेर येवपाच्यो आसता. आनी कोण समज प्रॉब्लेम करता तेजेर आमी इन्व्हेस्टिगेशन करून डॉक्टराचेर अंकुश दवरपाक जाय. पण एखाद्या वेळार सादी केस येता आनी ह्या हितून जेन्ना गव्हर्नमेंट इंटरफियरन्स जाता तेन्ना त्या भुरग्याचेर सुद्धा त्रास जातले, तेका विक्टिमायझेशन जातले. आनी हेंकां तेच जे हेंचे प्रोफेसर कोण आसात ते कांयच करपाक शकचे ना. ह्या हितून वयल्यान विक्टिमायझेशन जातलो. हांव म्हणटा अशें की आमी ह्या विशयाचेर उलोवया की तुमी म्हणलें की बनावट केसी, बनावट तक्रारी येवं शकतात. बनावट तक्रारीचेर मात्र बनावट तक्रारी परस कितें तरी पेशंट समज गेलो पिड्यार जालो जाल्यार प्रत्येकाक दिसता की तो डॉक्टरान मारलो म्हणून. हांव कितें म्हणटा त्या विशयाचेर लोकांकय आयकपाक मातशें इंटरेस्ट आसतलो. पण हांव ताजेर मागीर उलयतां. हांव तुमकां पयलीं विचारता अशें की विद्यार्थी हे जे पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट आसात तांची श्रेणी आसता टिचर्साच्या हातान. सो तांकां वोटिंग करप काय प्रमाणाचे दबाव ह्या लोकांचेर आसता. अशे कितले पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट आसतात? अशे एक 200 ते 300 तरी आसतले रेजिडेंट डॉक्टर. सो हाजो अर्थ असो की हे 200-300 दोतोर हांची वोटिंग आपल्या पडटलो इतलो तांकां कॉन्फिडन्स आसता. असो तांकां कॉन्फिडन्स आसता. पण जेन्ना ह्या भुरग्यांक कळत न्हू हे हितूंतले कितले सगळ्यो भानगडी कितें आसता त्यो, तेन्ना तितूंतले 80% लोक हांकां वोट दिवचे ना. तांकां खबर नासता काय म्हणून हे अशें आसता. वोटिंग इज ऑलवेज सिक्रेट बॅलेट. वन्स दे कम टू नो दॅट तेंचो कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार गव्हर्नमेंटा समज जर कोणे आवाज केलो भायल्यातल्या पॉलिटिशियनांनी आनी हेजेर समज जर हे करपाक जाय म्हणून ताका सकयल घालपाक जाय म्हणून जाल्यार हे तेंचे जे प्रोफेसर बिफर आसात तेच ते गव्हर्नमेंटाक मदत करतले. आनी जे कोण जे बाकीचे डॉक्टर्स आसतात जेंचेर गव्हर्नमेंटाचें ऑप्शन नासता, फ्री डॉक्टर आसता, ते हांकां वाडयतले केन्नाय चुकोन प्रॉब्लेम जालेले. सांगात की हे आता तुमचे काउन्सिलाचे इलेक्शन ह्या वर्सा म्हाका दिसता अटीतटीन जाता. अशा परिस्थितीन तुमचे भितर जनजागृती जायना. जो कोण उबे रावतात, तुमी उबे रावल्यात, दोतोर बबिता तूं इलेक्शन, तुमी ह्या पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंटां मेरेन वचून तुमी आपली केस आपल्या बद्दल तो प्रचार करनात ना. आता एक हातूंत भितर एक गिमिक शें आसा. आता आमचे भितरले सांगता 11 मेंबर आसात ह्या वेळा इलेक्शनाचेर. एक पॅनल म्हणून तयार केला जे आजपर्यंत केन्नाय नाशिल्लें. कॉन्सेप्ट ऑफ पॅनल. प्रत्येकाक हक्क आसा की कोणाक आपूण जाय ताका वोटिंग करप, बरोबर. पण हातूंत भितर कितें जाता, जर पॅनल जर पळयलें
हे सरकाराकच आशिल्ले डॉक्टर आसात, सिनियर डॉक्टर आसात, हो. आमकां शिकयल्ले टीचर आसात. हो. सो डेफिनेटली जे धनेशान म्हटल्या प्रमाणे जे पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स आसात हू आर अंडर देम आनी अजुनूय मेडिकलाक जे शिकपाचे आसात, मुखार तांची डिग्री जावपाचे, डिप्लोमा दे आर ऑलवेज प्रेशरायज्ड. सो आनी तुमी जे म्हटले जनजागृती अवश्य जाता, पण आता आमी जे वता ते कशें सध्या आमी सिंगल हँडेडली सगळ्या कडेन पावपाचो प्रयत्न करतात. फक्त ताका सांगपाक की बदल जावपाक जाय आनी बदल हो आवश्यक आसा. काय नवे आयडियाज एक सांग तुमकां जेन्ना अंदाज येयलो की अशे तरेचे पॅनल जाता, तुमी इंडिपेंडंट आनी जांकां समाजान भितर मान आसा अशे दोतोर एकठांय येवन एक वेगळें पॅनल कित्याक केलें ना? तशे आमचे प्रयत्न चालू आसात. आमचे पॅनल आसात तशें म्हणजे ऍक्च्युली आता आमी जर 6 जाण आनी जर 5 जाण पळयले, वी ऑल आर फ्रॉम डिफरंट एरियाज ऑफ गोवा अँड वी हॅव अवर ओन वेटेज. आम्ही बेसिकली पर्सनली स्पीकिंग आय एम शुअर हे दोगांय बी त्याच मताचे आसात की आम्ही बेसिकली वी आर नॉट अगेन्स्ट पीपल हू आर न्यू फेसेस वर कंटेस्टिंग इवन इफ दे आर गव्हर्नमेंट डॉक्टर्स. पूण जे पळय 10 वर्स थंय जे पळय हे ठाण मांडून बसल्यात बसल्यात अँड हू थिंक की गोवा मेडिकल काउन्सिल म्हणजे आपली फिफ्डम, दॅट इज व्हॉट वी वॉन्ट टू चेंज. आणि ज्या लोकांनी फाटल्या 5 वर्सांत रॉंग केला इन द लास्ट 10 years हांव तुका सांगता कसो हस्तक्षेप जाता तो. जर आमचे क्रेडिट पॉइंट्स जे सीएमई क्रेडिट पॉइंट्स कंटिन्यूड मेडिकल एज्युकेशन क्रेडिट पॉइंट जे आमकां रजिस्ट्रेशन रिन्यू करपाक जाय आसता, ते जर क्रेडिट पॉइंट सुद्दां आज आमकां ऑनलायन बशिल्ल्या कडेन आमचे सगळे डिजिटलायझेशन जाल्ले, तसल्यार तातूंत वन्स एवरी रेकॉर्ड इज डिजिटलायज न्ही, तुका तातूंत राजकीय हस्तक्षेप न्ही, कोणाचोच हस्तक्षेप नासता न्ही मागीर, कित्याक दे आर ऑल रेकॉर्ड्स. म्हाका आज घरा कडेन बशिल्ले कडेन कळटा की बाबा 5 वर्सांनी म्हजे जेन्ना पळय रजिस्ट्रेशन ड्यू आसा तेन्ना म्हाका अजून कितले कमी पॉइंट्स आसात म्हजे. सो आय कॅन मेक एन अटेम्प्ट की बाबा ना म्हाका आनी अजून कितलीशी कॉन्फरन्स अटेंड करपाक जाय, म्हाका आनी 4 लेक्चर्स अटेंड करपाक जाय. पूण म्हाका 5 वर्सां पर्यंत म्हाकाच खबर नासता कळ्ळें न्ही की वेर आय स्टँड. आता हे जर आणि ते किती व्हडले आमचे सगळे म्हणून 3,500 सुमार सगळे डॉक्टर्स आसात, कितलीशे आणि भरपूर पैसे आसात. 90 lakhs प्लस सरप्लस आसा काउन्सिलान आता. फंड्साचो प्रॉब्लेमच ना. सो बेसिकली दिस इज अ लेथार्जी ऑन द पार्ट ऑफ द काउन्सिल की हे डिजिटलायज करप न्ही, शेवटी कित्याक शेणी आपल्या हातांत उरता. हांवें विशय काडलेलो डिजिटलायझेशन जो फाटल्या काउन्सिला मेंबर आशिल्लो तेन्ना, पण अनफॉर्च्युनेटली जावंक ना. कारण काउन्सिलाचे प्रेसिडेंट आसता पळय तेणेच मेन इनिशिएटीव घेवपाची आसता. म्हाका एक सांगात आतां चर्चा आयली म्हणून काउन्सिलाचें एक्झॅक्ट काम कितें? काउन्सिलाचें मेन काम आसता की इट्स अ क्वाझी ज्युडिशियल बॉडी. हायकोर्टाचे सकयलो ताका दर्जो आसता आनी जे कोणाचे हेजेर मेडिकल माल प्रॅक्टीस किंवा मेडिकल प्रॅक्टिशनर अंकुश दवरप हेजेर आसता आनी मेडिकल जे कोण आमचे डॉक्टर्स आसता तांकां गायडलायन्स वगैरे दिवपाक आसता. सो कोणाची जर डॉक्टराचेर कितें कंप्लेन येयली जाल्यार ती मेडिकल काउन्सिलाचेरूय लोकांनी घालूं येता. जनरल लोकांनी तांकां कितें वायट दिसलें, समज चूक जाल्या आपलो बरो करूं ना, डॉक्टरांनी बऱ्या भशेन पळोवंक ना, जर नेग्लिजन्स अशें नेग्लिजन्स हो शब्द चुकीचो आसता. कितें समज जर प्रॉब्लेम दिसता जाल्यार तो घालपाचो आनी मागीर ती शहानिशा काउन्सिलान करपाची आसता. हो एक मुख्य मुद्दो काउन्सिलाचो आसता. रजिस्ट्रेशन करप आसता. नवे जे कोण पास आउट जाता पळय तेंचे 5 वर्सांनी हे रिन्यू करप आसता बेस्ड ऑन तेजे एक्रेडिटेशन. हांगासलो एक काउन्सिलाचो मेंबरूय नॅशनल मेडिकल कमिशनाचेर वयता, म्हणजे मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया आदी आशिल्ली पळय तेजेर. सो तेजेर बाकीचे जे डॉक्टरांची एकाडेमिक्स आसता, म्हणजे ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन हे सगळे आसता ते थंय आसता. सो तो एक विषय आसता. आनी गरज नासतना हांगा काउन्सिलाचेर अनेक विशय हाडलेले आसा, जसो तो बॉन्ड इशू. तो बॉन्ड जे भुरगे आजकाल गोवाक सर्वीस करपाक जाय म्हणून तांकां MBBS जाता तेन्ना एक हे बॉन्ड करपाक बरोवन दिता. तर ते 5 लाख रुपया ते फुडें जर ते पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतले आनी गोंया भायर गेले जाल्यार तांकां 5 लाखाची एक बँक गॅरंटी दवरची पडटा तिडा कडेन. आनी पोस्ट MD बीन करपाक जाय 10 लाखाची. आनी ही 10 लाखाची बँक गॅरंटी दिल्या नंतर डीन NOC दिता आजकालची जी सिस्टम चालू आहा तितून. आनी मागीर काउन्सिल तेजेर NOC दिता ताका दुसऱ्या स्टेटीन वचपाक. हे चुकीचें आसा, कारण बॉन्ड इशू काउन्सिलाचें प्रुवन येना. हे गव्हर्नमेंटाचें काम कशें हँडल करपाचें ते. की तुम्ही म्हणलें पळय की काउन्सिल आनी हो एक्शन इशू आमी ताजेर तो कसो तुमी हँडल करतात? फॉर एक्झाम्पल गोवा आतां पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे तांकां तांचेर एक्शन घेवपा संदर्भात आतां पळय उलयताले आमी. आमी तुका म्हणिल्लें ना बेसिकली तो कितें म्हणटा, बेसिकली धनेशाचें म्हाका दिसता उलोवपाचो हें की आता कोणी कोणाचेर कितें कंप्लेन तेन्ना पळय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द काउन्सिल हू कॅन टेक डिसिजन्स कळ्ळें न्ही,
ते जेन्ना पळय एका भुरग्याक जर तो हो भुरगो म्हाका आवडना किंवा हय. हो भुरग्याक म्हाका कितें विक्टिमाइज करपाक जाय हय. तसल्यार ताका फुल फ्रीडम आसा विथ दीस can happen. म्हणजे बॅकअप ऑफ द गोवा मेडिकल ना पण म्हजे न्ही हाजेर एक म्हत्वाची विचार आसा की दोतोरांचें अशें म्हणणें की तांचेर फटीच्यो तक्रारी येवपाचें प्रमाण वाडटा पूण म्हाका तर वेगळेंच दिसता म्हाका दिसता अशें की सहजासहजी कोण जर दोतोराचे चुकीक लागून किंवा इस्पितळाच्या चुकीक लागून सुद्दां जर कोणी मेलो किंवा ताका जर चड वायट अपाय जालो किंवा ताका खर्च जर वाडलो जाल्यार सुद्दां लोक एक भितरल्यान एक नासता नाका तक्रार करची न्ही दोतोराचे विरुद्ध तक्रार अशें म्हणून फाटल्यान सरतात पूण खरें लोक तक्रार करपाक मुखार येतात काय कितें आनी अश्यो फटीच्यो तक्रारी असतात काय कितें आनी कावन्सील ह्या तक्रारींचो वापर राजकीय कारणा खातीर करतात काय कितें हो एक म्हत्वाचो इशू हांव तांकां तोच प्रश्न विचारपाचो आसा पूण ताजे पयलीं आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक तुमी खंयच वचूं नाकात पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक परतून येवकार दिता. एक हॉट टॉपीक आमी हांगा चर्चे खातीर घेतला. आमचे मदीं आसात डॉक्टर धनेश वळवयकर, आमचे मदीं आसात डॉक्टर बुवाजी आनी आमचे मदीं आसात दोतोर बबिता प्रभुदेसाय. आमी चर्चा करतात तो असो की आतां मेडिकल कावन्सिलाची इलेक्शन जातात आनी तातूंत जे कितें पॉलिटिकल इंटरफिरन्स जाता ताजो परिणाम एकूण दोतोरांच्या वर्किंगाचेर जाता, दोतोरांचे स्कील वाडपा संदर्भात जाता आनी हो एका सर्वोच्च अशा प्रोफेशनल बॉडीन हो इंटरफिरन्स जाल्ल्यान एक वायट प्रथा पडपाची शक्यता निर्माण जाल्या. आनी ह्या चर्चेंतल्यान एक मुखार आयिल्लो मुद्दो असो आशिल्लो जो हांवें तांकां तिगूय जाणां विचारिल्लो की तांचे दावो आसा की दोतोरांचेर फटीचे तक्रारी जावपाचें प्रमाण वाडलां आनी कावन्सिला कडेन तो रायट आशिल्ल्यान कावन्सील तांचेर कारवाय करपाचो ताजो परिणाम कितें जावंक शकता हो म्हजो विशय आशिल्लो. तर डॉक्टर धनेश तुमी म्हणटाले की अशे तरेच्यो बनावट तक्रारी करपाक लोक मुखार येतात. हांव बनावट तक्रारी अश्यो म्हणिना हय. तेका पण ती प्रत्येकाक दिसता की आपलो कोण तरी मनीस दगावलो किंवा जालो तर डॉक्टरान तेजे वायट बरोबर तपासलो ना बरोबर केअर घेतले ना म्हणून गेलो म्हणून बरोबर. सो अशें दिसता तेन्ना त्यो कंप्लेनी येता. एक एकदां हांगा कोणाक मारूय पडलेलो आसा आनी कितें जाल्लें आसा दुसरो इशू पण हांगा जेन्ना कंप्लेनी येता गरज नासतना तेन्ना त्यो कावन्सिलान हँडल करपाच्यो आसता. कावन्सिल हँडल करपाक जाय तेका. म्हाका इशू आसता आतां प्रायव्हेट हॉस्पिटलां आयल्यात खूब. ह्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचेर कंट्रोल कोणाचो आसता? कावन्सिलाचो आसा? डॉक्टरांचेर आसता. प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचेर डॉक्टरांचेर आसता. हॉस्पिटलाचेर असो फुल कंट्रोल नासता कावन्सिलाचो पण हॉस्पिटलान काम करपी डॉक्टर आसता. आता प्रायव्हेट हॉस्पिटलाक हे करता पळय कितें एडवर्टायज बीन करता हे एडवर्टायज सगळ्यांकूच एकूच आसता सिंगल डॉक्टर किंवा प्रायव्हेट डॉक्टर पण हांगा कितें आता हे प्रायव्हेट हॉस्पिटलाक एडवर्टायज करपाक जाता म्हणून आसा हे चुकीचें आसा. दीस हेज टू बी सेम दोगांकूय. हांगा एक धनेशाक हांव सांगता की आज पर्यंत गोवा मेडिकल कावन्सिलान खंयचोच क्वेकरीची केस म्हाका दिसता सारकी हाताळूं ना. एकदम बरोबर. इतली गोंयाक तर आतां अशी तरेन क्वेकरी जावपाक लागल्या. उठसूट कोणीय येता डायग्नोस्टीक हें घालता उठसूट कोणीय येता आपूण कार्डियक सेंटर पयर आनी म्हाका कोण तरी आयलो खंय म्हापशां एक कितें तरी हार्ट क्लिनीक म्हणून असली गोष्टी ह्या हार्ट क्लिनिकीचेर हांवें कंप्लेन केल्ली. हांव मेडिकल कावन्सिल मेळ्ळे आसतना सेम जे केस सांगता पळय कावन्सिलाच्या आनी मेडिकल कॉलेजीन कावन्सिल आसा दोनांयच्या डिनाच्या ऑफिसा फुडल्यान आनी मेडिकल कावन्सिलाच्या ऑफिसा फुडल्यान तेजी एक व्हडलो होर्डिंग हे जालें. म्हाका लज दिसतालें हांगा भितर येवपाक म्हणून हांवें सांगलें हेजेर शहनिशा करा म्हणून. जाल्यार हेंच्यांनी कितें केलें जाणा एक हेजेर कितें केलें जाणा तूं तरी कंप्लेन हांवें दिल्ली ती हांवें सांगली इशारा डीएच आसा काय रजिस्टर आसा काय ना तो एमडी म्हणून बरयता एमबीबीएस एमडी आनी कार्डिओलॉजी म्हणून कसली तरी थेरापी ही करी दिता आनी सर्जरी करपाची ना आनी हे करपाची ना म्हणून. जाल्यार हेंच्यांनी फुटबॉल कसो वापर केला हांगसरल्यान कावन्सिलान डीएचएसान हेजेर आनी ती केस काय सॉल्व करूं ना. सिरियस आयएमए हाजेर कितें करता हांव कित्याक म्हणटा ना IMA has no role to play in this. We always are in communication with Council. regarding this. आम्ही काउन्सिलर आता क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट इम्प्लिमेंट जातले बुवाजी आता एका मिटिंग वयतलो ते रोखडे क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट काउन्सिल डीएच आनी पुलीस या तिगाय जाणांक म्हणून हे सगळें बंद जावपाक जाय आनी एक थोड्या दिसांनी की जेन्ना पळय काउन्सिला कडेन फंड्स आसात फंड्साची क्रंच ना तुम्ही सो मोठो कॉम्पिटिशन्स कित्याक म्हाका हांवें दोनदा फोन केला ते अशें जाता ना तुम्ही आमकां लेटर बरयात तुम्ही आमकां दिस इज एक गव्हर्नमेंट प्रवृत्ती
म्हणून गव्हर्नमेंटाच्या काउन्सिल कॅनॉट बी अ गव्हर्नमेंट हे Exactly. काउन्सिलाची जे पळय आसा न्ही काउन्सिल जे पळय आसा ते आमकां एक्चुअली ताणें म्हणलें तशें अंकुश सो कळ्ळें Exactly. आनी इट इज फॉर अस इट इज अ सुप्रीम बॉडी Exactly. कळ्ळें तेन्ना ती सुप्रीम बॉडी आसतना तुम्ही त्या खातीर गिव्ह इक्वल रिप्रेझेंटेशन Exactly. टू द प्रायव्हेट लॉबी Exactly. आमचे म्हणणे इतलेंच की बाबा आज आमी थोडी प्रायव्हेट लोक जे पळय कॉन्टेस्ट करपाक भायर सरल्यात Exactly. आमी फायल केला बिकॉज आमकां दिसता की आमची प्रायव्हेट लॉबी सदांच झिडकारल्या किंवा आमकां अशें करून पयस दवरला Correct. आणि आमकां कसलोच प्लॅटफॉर्म ना जाला बरें इतलें करून आमकां जे पळय हे क्वॅकरीचो सगळ्यात व्हडलो त्रास कोणाक जाता गव्हर्नमेंटाक त्रास जायना हय. आमकां प्रायव्हेट लॉबीक त्रास जाता आणि तांची जे पळय कॉम्प्लिकेशन्स शेवटी प्रायव्हेट बॉडीच निस्तारता दोतोर तुवें ह्या टर्माक तुमचो काउन्सिला वयल्यान तूं रिजायन जाल्लो हय. ताजें आनीक एक कारण आशिल्लें तुमचो पळय थंय रजिस्ट्रार नेमला हय. तोय बी मेडिकल हय. फ्रेटर्निटींतलो न्ही हय त्या एक कारणाक लागून माझे कडेन एक येदो व्हडलो बूक जाला म्हणजे सगळे परते तांकां सांगलं धाडला Complaint. मेल कम्युनिकेशन Complaint. सगळे प्रत्येक मिटिंगाक परते सगळे सारखे घालिना म्हणून हय. तसो शेवटी एक मदीं तेंच्यांनी आदलो रजिस्ट्रार जेन्ना रिटायर जालो इजवळसान नेवो घेवपाचो आशिल्लो तेन्ना कोणाकूच सांगलें ना काउन्सिलाक आपले आपूण 3 जाणांनी कॉन्स्पिरी केली प्रेसिडेंट आनी 2 जाण ना पूण थंय निकश ना रजिस्ट्रार हो खंयच्या निकश ना ना निकष आसा निकष सगळे धाब्याचेर दवरल्या आणि हे सगळे आपल्या आपूण कमिटी केली आपल्याकडे सिलेक्शन कमिटी केली गव्हर्नमेंटाचे अप्रुव्हल आसा ते धाडले त्याच्या नंतर 2 महिन्यांनी म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांव गव्हर्नमेंटाक बरयलें इमिजिएटली होल्ड ऑन कर म्हणून जाल्यार 3 महिने हांव परते 4 लेटरां बरयले गव्हर्नमेंटाक म्हाजे कडेन सारकी आणि शेवटी हेंच्यांनी कितें केलें जाल्यार ते मिटिंगूय घेयना आणि लास्टाक कितें केलें जाल्यार सगळ्या बाकीच्या काउन्सिलाचे मेंबराक 8 मेंबराक 11 पैकी कॉन्स्पिरसी केल्या आणि ते आदले जे कितें वायट काम आसा ते एंडोर्स केला बरोबर म्हणून आणि हे केलं ते काउन्सिलाक बरोवन दिले आणि ताका लागून रेजिग्नेशन दिला गव्हर्नमेंटाक सारकें केला ना या म्हाका काडा प्रश्नाचेर IMN ओगी बसपाक शकना IMA बबिता तूंय IMN आसा तुम्ही यू शूड गो टू पब्लीक तुम्ही भायर येवन एक्सपोज ना करपाक पण हे आम्ही आज तुमच्या वराक आयले आम्ही दॅट इज प्रिसायजली द रिझन आता हे धनेश हातूंतल्यान भायर सरून धनेशान आमकां प्रत्येकाक इंडिव्हिज्युअल ताणे अवेअरनेस केला म्हणून आमकां कळना ना Exactly. आणि आम्ही कोणाक कळपाक नासले काउन्सिलर्सले भानगड चलता म्हणून नाशिल्लें आमकां कांयच खबर ना हे गोवा मेडिकल काउन्सिलाचे कितें चल्लां तें कायद्यान ऑलमोस्ट 5 वर्साचो कायद्याच्यो ज्यो मिटिंगी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो सुद्दां जाले ना ओ आणि खंयचे तोंडान हे लोक उबे रावतात परत एक्झॅक्टली कारण हांव आतां तुमचे आतां हांव आयकता आनी हांव एक डिबेटी करता पूण ही टीव्ही डिबेटी आणि हे वोटर्सांक कळपाक जाय न्हू जे आहा तेंकाय माहित नवीन लोकांनी जे पळय कॉन्टेस्ट केला तांचेर आमचो आक्षेप बिलकुल ना पूण जे पळय पयलींचे लोक आसात आनी ज्यांनी इतल्यो इरेग्युलॅरिटीज केल्यात बरोबर ते खंयचे तोंडान हांगा उबे रावल्यात एक्झॅक्टली हाजेर आमी आनी बरें ते उबे रावनात ते आपले आता पॅनल करपाक सगळे आपले आता बांदी सगळे आता सूत्र म्हणजे बांधून हाडपाक ते तांचो प्रयत्न चालू आसा हातून कितें बायलांचें रिप्रेझेंटेशन बी आसता ऑफकोर्स इनफॅक्ट ज्या टायमाचेर माझे 1993 केन्ना तरी काउन्सिल स्टार्ट जाला तो पर्यंत आज पर्यंत एक बायलेचे रिप्रेझेंटेशन ना आणि आज गोंयाक म्हाका दिसता जवळ जवळ 50% मोर दॅन 50% कारण आता मेडिकलाक इनफॅक्ट चलयाचे वस्तू इनफॅक्ट आय विल टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू अपील टू द विमेन डॉक्टर्स कळ्ळें कित्याक आता कितले उदाहरण उरवले विमेन डॉक्टर एकच आणि ना बबिता तू आपल्या गोड्डी म्हणून अपील पहिली करता ना पहिली ना आय एम म्हणजे हा बरोबर आसा कित्याक पयलीं IMA एक विमेन डॉक्टर विंग म्हण नाशिल्लें लास्ट 2 काय 3 वर्सां जाली एक सेपरेट विमेन डॉक्टर विंग म्हणून केला आणि ज्या कडेन बायलो खूब ऍक्टिव्हली कार्यरत आसात आणि खूब काम करतात सो अशी जेन्ना आसा न्ही तेन्ना म्हाका दिसता काउन्सिलाचेर एक बायलेन वचपाकच जाय कित्याक एक वेगळो पर्स्पेक्टिव्ह मांडपा खातीर आनी एक वेगळे तरेन तांकां एक विचार दिवपा खातीर कित्याक बायलो विचार करतात आनी दादली विचार करतात हातूंत फरक आसा बरें आमची विमेन डॉक्टर्स विंगाचे प्रॉब्लेम्स आसा तेय बी काउन्सिलाचे मुखार मांडपाक पूण आमचे कडेन आवाजच ना जाला आनी आमचे कडेन प्लॅटफॉर्मय ना जाला आणि तेच लोक येवन आपले थंय स्थानबद्ध जातात प्रत्येक वर्साक जस्ट बिकॉज तांकां गोवा मेडिकल कॉलेजाचो तांकां एक घट्ट खंय तरी तांकां एक हे आसा एक्झॅक्टली हे लिंक तोडपाक जाय हे तोडपाचें काम वोटर्सा कडेन आसा आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट आज पर्यंत इवन आता ह्या हे वोटिंग जाले तातूंत आता आमची सुद्धा इलेक्ट्रोल हातूंक चेंजेसा खातीर डेमोक्रेटीक वोटिंग जावपाक EVMs आयले हे सगळें वाय गोवा मेडिकल काउन्सिल हॅज नॉट डन द चेंजेस आता म्हाका एक सांगात दोतोर की आता वोटिंगाची प्रक्रिया सुरू जातली न्ही केन्नाच्यान सुरू जातली आता जुनाक बॅलेट पेपर खंयच्यान येता ते फ्रॉम द गोवा मेडिकल काउन्सिल काउन्सिल ऑफिस प्रत्येकाचो जो ऍड्रेस रजिस्टर्ड आसा त्या ऍड्रेस ते वतात वतात थंयच्यान मागीर ते ओपन करून पळोवन
आपल्या कोण जाय तो टीक टीक करपाक. दोतोरांनी आता तें धाडू जाय ओके जाल्यारूच सो आमची- अजून- ओके जाल्यारूच आमकां खंय तरी आणि वाव आमची आसा synergy आसा. हय. पण नाही, खूप नाही, जण शिपडून आता झालं. फाटल्या फावटी सुद्धा 1000 लोकांनी वोटिंग केल्ले. ओ. So about 2,500 ऍक्च्युअल वोटर असलेले म्हणजे 45% सुमार 40% वोट जाता. आता ओके. 3,500 सुमार वोट जायना, जायना. त्या फावटी 70-80% वोट जावपाक जाय. लोकांक कळपाक जाय की काउन्सिल इज इम्पॉर्टंट बॉडी बरोबर. अँड दॅट इज द रिझन ऑल डॉक्टर्स शुड वोट. सो आता तुम्ही जे पळय कोण उबे रावल्यात ते तुम्ही प्रत्येक दोतोरां पर्यंत वतले तांकां सांगतले कारण तांचे फोन At नंबर least हा आम्ही एक व्हॉट्सअप फोन- ग्रुप आम्ही at least एक फोन तरी फोन- करतली फोन ना, तरी तुम्ही फोन करतली. जेन्ना शक्य आसा डिजिटल कम्युनिकेशन चालू आसा बरोबर. ऑल्सो इंटू सोशल बरोबर. कम्युनिकेशन आनी जेन्ना शक्य डेफिनेटली पर्सनली बरं म्हाका दोतोर म्हाका बबिता तूं सांग तूं जर फाल्यां इलेक्ट जावन आयलें ह्या कावन्सिलान कितें बदल करपाची तुजी प्रायोरिटी कितें आसा सी माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी डिजिटलायझेशन म्हणजे बेसिकली आज आमकां आमच्या ऑफिसांक बशिल्ले कडेन लायक आय एम IMA मडगांव ही इज IMA कुरचोरे आमकां प्रत्येकदां कावन्सिलांक धांव मारून येवपाची गरज ना कळ्ळें न्ही थंय बशिल्ले कडेन बाबा आज म्हजी हें लेक्चर आसा हो स्पीकर आसा हाजो हो बायोडेटा आसा करेक्ट क्रेडिट पॉयंट्स आमकां मेळपाक जाय Correct. एव्हरीथिंग शुड बी डिजिटलायज करेक्ट ऑनलायन पेमेंट गेटवे तयार करपाक जाय हम्म. सेकंडली म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युशनाक अमेंडमेंट हो जावपाकच जाय खूप amendment ज्या जाता. कडेन हो. ज्या कडेन एक वर्साचे वयर 1 वर्स म्हणजे 5 वर्सां कळ्ळें न्ही त्या बरोबर. 5 वर्सांक तो मनशाची सगळे आयडियाज आय थिंक म्हाका दिसता काबार जाल्ले असतात कित्याक आज इतली फास्ट आमचे धांवता बरोबर. कळ्ळें नवे लोक येवपाक जाय नवी आयडियाज इन्फ्यूज जावपाक जाय त्या खातीर कॉन्स्टिट्युशनाक हें इम्पॉर्टंट आसा की 1 वर्साचे वयर टर्म दिवपाक एक term टर्म दिवपाक. बस ताचे नंतर तुका मेळपाक जायना हय. थर्ड थिंग इज बरोबर. most important there has to be number which is represented by private lobby and the government lobby कित्याक गव्हर्नमेंटाक बाय डिफॉल्ट बाय द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जे पळय आसात तेच गव्हर्नमेंटाचे आसात तांकां इनफ रिप्रेझेंटेशन आसा Exactly. सो प्रायव्हेट बॉडीक इनफ ऑफ रिप्रेझेंटेशन आसपाकच जाय कळ्ळें न्ही ना तूं आणि- हें करपाक शकतलो काय म्हाका खबर ना पूण एक गजाल खरी की तुमच्यांनी एक जागृती जावपाक दोतोरां भितर सामकें. लोकांनी चड लोकांनी मतदानाक येवप बऱ्या लोकांक मतदानाक येवप गव्हर्नमेंट Precisely. दोतोरांचें प्रमाण थंय कितलें आसतलें हें लोकांनी विचार करपाची गरज सामकें, दोतोरांनी सामकें, कारण दोतोर सामकें. एक आमी मानतात ते प्रायव्हेट हितून झगडी करपाक जायना. जायना. आमी सगळे private- ना. private. आमी इतलीच गव्हर्नमेंट म्हणटात डॉक्टर आसा पळय त्यांचेय प्रॉब्लेम येवपाक शकता सारकें. सगळे डायरेक्टर हेल्थ हा. सर्व्हिसेस आसा सारकें. त्यांचेय प्रॉब्लेम जातले ते सारकें. हांगा येतले बरोबर. सपोज आणि पेशंटाचोय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार तो डॉक्टरांनी हांगा बसून आनी सॉल्व करपाक जाय दे आर द जजीस सारकें. वेन दे आर सिटींग देर सो बरोबर. हांव हें म्हणटा की लोकांकूय न्याय दिवपाचो ना बरोबर. जर खंयच्या दोतोरान समज जर हय. प्रॉब्लेम केला जाल्यार तेजेरूय एक्शन घेवपाक जाय सामकें. आणि अशी एक्शनां घेतलेली आसा सामकें कावन्सिलान पयलीं. म्हाका दिसता ही एक चर्चा कावन्सिलाच्या वर्किंगा संदर्भात एक निकश ठरोवपा खातीर खूब बरी जाली हातूंतल्यान जे काही मुद्दे आयले तेय बी सामके मुद्दे गव्हर्मेंट इंटरफिरन्स जावपाक जायनाच पण दोतोरां भितरय जागृती जावपाक दोतोरांनी चडांत चड जर 3,000 वयर जर समजा मेंबर आसात हे कावन्सिलाक वोटींग करपाक शकता अशें दोतोरांची जाल्यार तांणी चडांत चड 80% 90% वोटींग जावपाची गरज आसा आनी हे कावन्सील बदलपाची गरज आसा बबितान सांगलें तशें घटना बदलपाची गरज आसा दोतोरांचें प्रमाण दोतोरांचेर एक्शन कशें घेवप एक्रेडिटेशना संदर्भांतले रुल्स हे फॉलो स्ट्रिक्टली करपाची गरज आसा आनी ते जर जातले जाल्यारच कावन्सील बरे तरेन काम करूंक शकतलें दोतोरांची स्कील वाडपाचे नदरेन काम करूंक शकतलें इतलेंच न्हय जाल्यार गोंयांत हॉस्पिटलांत गोंयांत दोतोर भायल्यान येवपी दोतोर हांचें प्रमाण आनी हांचेर एक चेक हांचेर नियंत्रण हेंय आज खूब गरज आसा कारण गोंयांतली भलायकी सेवा देशांतली न्ही जगांतली एक बऱ्यांतली बरी अशी आमी मानतात ती आनीक बरी जावची आनी ताचेर बरें नियंत्रण आसचें हो खरो म्हळ्यार एकूण ह्या मेडिकल प्रोफेशना संदर्भात विचार करपी लोकांक तांचें मत आसतलें आनी तें मुखार व्हरपाची गरज आसा तुमी दोतोर तिगूय जाण एक म्हत्वाचे दोतोर गोंयचे तुमी हांगा आयले आमचे डिबेटीन वांटेकार जाले म्हणून गोमंतक टीव्हीचे वतीन हांव तुमकां धन्यवाद दिता तुम्ही पळयत रावात गोमंतक टीव्ही